काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड एमसीसी बँक काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार. दायज वर्ल्ड 24x7 पळोवच्या सर विक्षकांक काल आज आणि फाल्यां कार्याक स्वागत. आणि हांव आसा एल्सन हिरगान. पावस सुरू जाला आणि तापांत सुकुल्ल्या धरणीक इल्लो सुशेग लाभला. गिमांत मजा भोगिल्लीं भुरगीं इस्कालाक फाटीं बायसरल्यांत आनी सांगात आस आंबे जांबा अणसां अशें जायतीं गिमसलीं फळांचें सिजन अखेर जावन येता आसतना पावसाच्या सुरवेगस परमळान भरचें एक व्हड फळ पिकोवंक सुरू जाला. आदीं आतां पर्यंत एक लोकांक स्वाद दिवचें आनी दिवन आसचें, नुस्त्याक रूच दिवचें, पातोळ्यो, गरयो, मांडस, पळे, हापळ अशें जायत्या पोळयांक नांवाडिल्लें पणसाचें सिजन आतां सुरू जालां. पणस पिकोवंक सुरू जाल्यात. एका कालार घराक 4 तावन 5 म्हूण आसले पणसाचे रूख काल बदलोवन आधुनिकतेच्या कुडारेक कुराड मारून आज गांवांत एक म्हणले बरी बोंगाक दिश्टी पडून आसात. त्या देखून हळ्ळेंत जायत्यांक इल्ले पणस लाभता तरी सिटीच्या लोकांक पणस इल्ले म्हारग जावंक पावल्यात. आनी आज आमचे गांवांत असले गरे मोलांचे मेटां चडल्यांत आनी इल्ले म्हारग जावन पावल्यात. कापो आनी रोसाळ दोन आमच्या करावळेंत भोव फामाद पणसाचे गरे आनी आमी सकाळांनी ताचो स्वाद घेतला. हाच्या की इल्ले आदलें उलयता आसतना पावसांत इल्ले बोंगाचे काळ आसले आनी तवळच्या दिसांनी जेवणाक इल्ले बोंग जातले आनी ह्या वेळार पणस जायत्यांक तांचे आपणाचे जेवणा भशेन तांकां पणसान पोसलां. म्हळ्यार एका घरांत मस्त भुरगीं आनी त्याच कुटुंबांत जायते पणसाचे रूख आनी पणस पावसांत पिकोवंक सुरू आसतना सकाळांनी सांगाता मेळचे गिमांत ह्या पावसाच्या सुरवेक मिठान घाल्लेले गऱ्यांचे नुस्तें करचें वा पणस गरे ताची पातोळी करच्यो, इतर पाकवानां करचीं आनी ताच्या उपरांत विशेश जावन ताची बिकणां तशेंच सुकोवन या उकडून आनी कितें तर अशें पणस एक ना एक रितीन आनी ताचें सरकण समीत गोरवांक एक काण जावन आसलें. पूण आज हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे पणस इल्ले पातळ जावन आयल्यात. अशें आसतना आमच्या कोड्याळांत मंगळूर पणसा फेस्त आसा केलां आसता आनी आज हाच्या विशयांत ह्या पणसाच्या फेस्ता विशयांत आमचे कडेन उलोवच्याक आनी ह्या फेस्ताक आमकां आपोवच्याक दोगो आपुरबायचे मानेस्त आमचे मदें पावल्यात. आनी 2025 वर्साच्या यशस्वी पणसा फेस्ता उपरांत ह्या वर्सा 2026 2026 जुनाच्या 12, 13 आनी 14 तारखेक सकाळीं 9:30 तावन सांजेर 8:30 पर्यंत बेंदूरच्या सेंट सेबेस्तियन प्लॅटिनम जुबली ऑडिटोरियमांत पणसा फेस्त पेलाकाई परबा हालोसो मेळा आसा केला. आनी गेल्या त्या वर्सा जायतीं कोड्याळ घरां ह्या विविध उडपी घरां आनी पयसलो तावन लोक आयिल्लो आनी पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिता म्हणटा आसतना आनीक इल्ले दीस करा अशें म्हूण आमकां विनंती केलो लोकांक. परत एक संतोशाची खबर कितें जावन दी आज आमचे मदें ह्या सगळ्या पणसा फेस्ताचे संयोजक आनी सहसंयोजक आमचे मदें आसात. पयले आसात आमचे मदें मनेस्त अश्विन बोरीमार सांगातास आसात को कन्वेनर मनेस्त रोहन वामंजूर. तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागते आसा. आनी ह्या दोगां युवा उद्यमींची वळख आमकां जायत्यांक आसा तरी अश्विनाच्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार म्हजो एक आप्त इश्ट आनी फॉर्मर सेंट्रल कावन्सील ICUMचो एक सांदो हानिजेनिक्स म्हणलें मोवाचें आनी मोवा मुसांचें एक आपुरबायेचें उद्यम आनी ताची हॉबी जावन ताणें मोवाची रूच सगळे गांव पोरगांवाक पुरा साकेल्ली आसा. एक युवा मुखेली संघटक, प्रगतीपर कृषीक आनी युवा उद्यमींक प्रोत्साह दिवचो एक तालेंतवंत वाड्यांतलो एक प्रतिनिधी इगर्जींत ICUMचो एनिमेटर आनी ह्या वर्सा चलूंच्या आनी गेल्ल्या फावटी चलिल्ल्या पणसा फेस्ताचो संयोजक मनेस्त अश्विन. तुमकां परत ह्या कार्याक हांव स्वागत मागते आसा. आनी आमचे सांगाता मनेस्त रोहन वामंजूर आसात. हांचे दोगांचेय नांवांनी तांचो गांव तुमकां कळ्ळो आनी
आजकाल आमी जायती मॅचांनी या कॉलेजींनी या संस्थांनी जर्सी शर्ट्स पळयता तांतू RO म्हूण बरोवन आसता जायत्यांक तुमकां हे RO म्हळ्यार कोण खंय थावन येता म्हण कळल्यार आज तुमकां तसो मनीस पळोवंक मेळटा तसो मलाक RO इंटरनॅशनल असो उद्यम असो मलाक नावाडीक तुळू फिल्म या फाटल्या दिसान हांव एक वादळ उठयल्लें फिल्म म्हणून हांवें सांगीत गजानना क्रिकेटर्स आमच्या थिएटरांनी आनी कालच्या दिसा तांणी हायेस्ट व्ह्युवर्स इन द थिएटर्स म्हणलो दाखलोय तुळू इंडस्ट्रींत मोडिल्लो आसा ह्या फिल्माचो एक प्रोड्युसर यूथ मिशनांत जायती वर्सां सेवा दिल्लो आनी प्रस्तुती सेवा दिवन आसचो आनी फॉर्मर प्रेसिडेंट गवळीक मंडळीचो YCS असोय प्रेसिडेंट आनी सांगातास वामन जोरीकरजीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी दोन एक टर्म तांणी संपयल्ले आसात आनी 15 वर्सां बरो वाड्याचो गुरकार जावन ताणें सेवा दिल्लो आसा ताच्या की सगळें हांवें सांगचें जाल्यार एक आपत बांदव म्हूण सांगीत केदाळाय ताका कोणी ताची मजत विसारल्यार तो ना म्हणून ताची सांगता केदेंच उतर ना आनी ह्या वर्साच्या फंड्स फेस्ताचो तोय संयोजक गेल्ल्या वर्साय तांणी मस्त ताका सांगात दिल्लो अशें आसतना हे दोग युवा प्रतिभे म्हणीत युवा तूं म्हणीत आमचे मदें आसात आनी आज ते हांगासर येवन बसोवंक कारण आसा फाटल्या जायत्या दिसांतावन आमी आमच्या वॉट्सॅपार ह्या स्टेटसांनी विशेश जावन युवा जाणां मदें आमी पणसा फेस्ताच्या विशयांत खबर आयकोन आसा आनी थोड्याच दिसांनी ह्याच हप्त्यांत म्हणलें बरी तुमकां वेदोळू सांगलें 12, 13 आनी 14 तारखेक पणसा फेस्त परत एक पटी कोडयेळान जावचें आसा आनी ह्या पुढचें दुसरें प्रयत्न आनी हें पणसा फेस्त केशें जाता खंय जाता कित्याक जाता हाच्या विशयान थोडे आमी आज उलयता आनी परत एक पुटी तुमकां सर विक्षकांक हांव ह्या कार्याक स्वागत मागता बरें मनेस्त अश्विन आनी मनेस्त रोहन वामंजूर हांवें कोणाक पयलें कोणाक दुसरें म्हूण सवालाक आयनात तुमी दोगांनी सांगाता म्हणून पयलें तुमी कालींग एक डिफरंट चिंता फाडलां आजकाल पणस कोणाक जाय अशें थोड्यांक सवाल आसतना फंड्स फेस्त म्हणून तुमी एक विशेश एक प्लॅन हाडून आयल्यात पयल्यान तुमकां शाबासकी पटयता खाल्याक म्हळ्यार अशें विभिन्न चिंतपान गेल्यार आमचे मदली कृशींत जावन आसचें इल्लें उरता आनी लोकांक कोणाक पळय पावना तें आमकां हडलेंत आसल्यांक इल्लें पणस म्हळ्यार इल्लें ससार आतांय पूण पेंटे सालांत पणस हांवें सांगलें दोळस मस्त म्हारग जाल्यात आतां पयलें सवाल हांव तुमकां विचारचें हें फंड्सा फेस्त म्हळ्यार कितें पणसा फेस्त म्हळ्यार एक कार्य पणस सडावत तुका रुखांनी जातालो या आतां तें बेळें जावन कन्वर्ट जालां एक आनी तुवें सांगलें बरी प्रस्तावनान सांगलें आमी सक्कडी सांगाता मेळटालें हांव पणस कुडके करतना सो तेंत कॉन्सेप्ट एक सिटीक हाडया आनी पणसाच्या पेस्ताच्या नांवार लोकांक जमो करया आनी पणसाचें बेळें करच्या रैतांक आतां पयलें रुखार जातालें पणस खंडीत आतां एक ते कमर्शियल क्रॉप जावंक पावलां म्हळ्यार पणसाचें बेळेंत करता थोड्या गांवांनी सबार रैत आसात फार्मर्स आसात तांचें बेळें मार्केट करच्याक आतां पावस येताना 18 तितले बल्क क्वांटिटी जाताना ते मुगदानांत पणस सेल जायनात ते तितल्या वेळा भितर सेल विक्रप जाय जे आसता त्या खातीर तांकां एक हेल्प करच्या इराद्यान आमी हे प्रोग्राम आयोजन केला म्हळ्यार तांचे प्रोडक्ट मार्केट करच्याक ताचे उपरांत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी लोकांक थोडी मजा बगच्याक बरो पावस येवन आसता लोकांक कार्य पुरा मुगदोन जाली येदोळ मेळाक एंडाक सो लोकांक एक जमो करच्याक लोकांक एंटरटेनमेंट दिवच्याक तशेंच पणसातावन जावची विविध पक्वानाची रूस आमी पयलें खाताले सडावत आमच्या घरांनी करताले पळय आतां दीस गेल्ले बरी तशेली पळी करची पुरसोती आतां इल्ली उणी जाल्या त्या खातीर तशेले आमची ट्रेडिशनल कितें सांप्रदायिक खाणाची स्वाद परत ती एक मुखारून हाडच्याक आनी एक उद्देश असो की रैतांक आनी बिझनेसमॅनांक ल्हान उद्यम चलोवन आसच्यांक आमी सांगात हाडच्याक म्हळ्यार रैत ते बिझनेस जावन तांचे कितें कृशी आसली ती एक कमर्शियल बिझनेस जावन कन्वर्ट जावचें तशें एक चिंतप म्हजे आनी रोहनाचें तें एक चिंतप आठवून आमी मुखार आयिल्ले हांव बरें आसा बऱ्या चिंतपान तुमी आयल्यात आतां गेल्या त्या वर्सा तुमी पणसा फेस्त पयल्या पटी सुरवात केल्ली हाच्या फाटल्यान तुमी कशें जाता की कितें जाता की पूण मस्त चिंता फाटायल्लें आसूंक पुरो पूण अजाप म्हळ्यार हें पणसा फेस्त भोव सक्सेसफूल जावन चललें आनी तिसऱ्या दिसा आमी वेता म्हणल्यांक मागीर पणसूच मेळोनात अशें आमकां खबर आसा तर आतां एक गेल्या त्या वर्सा पणसा फेस्त कशें चललें हाच्या विशयान एक ल्हानसो विज्युअलायझेशन व्हिडिओ आसा आमी पळोवन येवया
పెద పెలకాయ్ పెలకాయದ ತೆನಸಲೇನು ತಿನಕ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಊರ್ದ ಉದ್ಯಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಗ పెలకాయ్ ಪರ್ಬಾ పల్లెకుట్లడుండు పెలకాయ్ పర్బా పొన్సా ಫೆಸ್ಟ್ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರ పెలకాయ్ పర్బా పల్లెకుట్లడుండు పెలకాయ్ పర్బా పొన్సా ఫెస్ట్ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರ सगळा गावात पणसाचो परमळ उगडास येता थटर खाणाचो पातोळ्यो मांडास हापोळ गारयो रुचीक पोळी आनी निस्त्यांचो पणसा फेस्ताके आकर्या दवाजो पेलकाय परबा पల్లెకుట్లడుండు पेलकाय परबा पणसा फेस्ट ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರ పెలకాయ్ పర్బా పల్లెకుట్లడుండు పెలకాయ్ పర్బా పొన్సా ఫెస్ట్ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರ बरें आतां पणसा फेस्त म्हळ्यार कितें आनी कशें जाल्लें म्हणून डावट आसल्यांक इल्ली आतां एक झळक मेळ्ळी आनी भोव एक फेस्त म्हळ्यार आमी आयकलां न्हय फेस्त म्हळ्यार लोक येता मस्त गम्मत आसता आनी त्या फेस्ताक नांवाक पुरक जावन गेल्या वर्सा बारी सक्सेस जाला आनी म्हाका भोगता विशेश जावन जायते राजकीय मुखेली आसले आनी सांगातास जायते धार्मीक आसले आनी सांगातास मस्त ऑफिशियल्स आसले जायतो लोक आसलो कितें जावन दी आतां हांगासर त्या विडियोन हांवें पळयलें तुमी नांव पणसा फेस्त म्हणून दिलां पूण तें पणसा ओट्टुको इतर फळ वस्तू आसात आतां ह्या फावटी कितें पुरो आसा ह्या पणसा फेस्त म्हणून काल्याक तुमी हायलायट केले दुसरे फळ वस्तू कितें पुरो आसात एक आमच्या गांवार पणस म्हणल्यार पणसाक आसले तितले फॅन बेज दुसऱ्या खंयच्याय फ्रुटाक नात सडावत गोत्ताले प्रकार सो पणसाच्या नांवांत उरली बेळी आमी मार्केट करच्याक एक सहाय जाता आमकां त्या खातीर गेल्या त्या वर्सा आमी रामबुटान बटर फ्रूट ड्रॅगन फ्रूट फार्म करचे सबार रयत आसात ती पेरिशेबल आयटम कित्याक म्हळ्यार ती आतां एटी पिकली जाल्यार 4-5 या 100 दिसां भितर ती सेल जाल्यार जाली कन्ज्यूम केल्यार जाली नंतर पाड जावन येतात सो त्या खातीर आमी उरल्या फ्रूट कितें बेळी आसात पळय ती मार्केट करच्याक आमी अवकाश करून दिल्लो गेल्या त्या वर्सा आनी प्रस्तुत वर्साय ह्या वर्साय आमी अवकाश करून दिला पुलासान आसूंक पुरो रामबुटान ड्रॅगन फ्रूट अनसां आसूंक पुरो या आमचे जामून कितें म्हणटा आमी नेरळ हण्ण म्हणटा तांकां त्या तशेल्या फ्रुटांकी आमी अवकाश करून दिला न्हय केवळ आमच्या दक्षिण कन्नड्या मंगळूर उडपीची बगार दुसऱ्या गांवांत आतां पणस आमच्या रामनगर डिस्ट्रिक्ट तुमकूरू डिस्ट्रिक्ट तावन या दोडबಳ್ಳापुरा चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ त्या बेल्टात मैसूर बेल्टात तावन येतात आनी आमचे हे पटी आमी गांवचे पणस ही एक येवजण केला गांवचे पणसाक मस्त डिमांड आसा लोक लायक करता गांवचे पणस आनी पणसांत ही विविध थरावळ रितीचे पणस आसात सिद्धू हलसो आसूंक पुरो या चंद्रा हलसो आसूंक पुरो सो तशेले सबार रितीचे वेगवेगळे पणसाची थळी कितें वेरायटी आसा ती आमी ह्या वर्सा हें करच्याक चिंतला आतां हांगासर एक तुमी मदें सांगले प्रमाणे एक उद्यमी वाडोवण्यांच्या उद्यमांक एक प्रोत्साहन दिवचे बरें म्हणून आतां अशें म्हणटाना हे हांवें सवाल आमच्या मनीस रोहनाक इसार येत जायत्या उद्यमींक फाटी मनीस एक व्यक्तित्व तुमच्या प्रकार हे एक पणसा फेस्त युवा उद्यमींक या रयतांक कशें प्रोत्साहन मेळटा तो सरी अंतून पणसा फेस्त उद्यमीक कशें अवकाश मेळटा म्हणच्याक आमी एका युवकाक कशें उद्यमी करयात म्हणलें दाखोवन दिता ते फॉर एग्जाम्पल सगळे हालस मेळ्ळा ते मस्त आमच्या कर्नाटकांत पुरा कडेन जातात पूण सगळ्यांनी करचे 50+ 50 वर्सांनी चड प्रायाच्यांनी मात्र हे करचे यूथ कोणी ह्या सेगमेंटाक आज मसूर हात घालूं ना एक्चुअली सो हे कॉन्सेप्ट येवंक रिजन ते कित्याक खातीर म्हणून सांगला अश्विन मस्त एक्सपो ते यंग जावन आसता मस्त कडेन वचून आसता तो
सो समथिंग कालमनीत आमचे एक कॉन्सेप्ट आसा युथांक कालमनीक सपोर्ट करणे वयर हाडचे जाल्यार एंटरप्रिनरशिप क्रिएट करचे जाल्यार सो फस्ट कोणाक आमी ट्रायल पळोवचे बदलाक फस्टाक आमी डिसायड केलें आमी वट्टू गुत्तो हांव अश्विन आमी सांगतच आसता आमी सो अश्विनाक तशें आमी काणी घेवन अश्विन एक ट्रायल पळय आमी खंयचे आमी डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करचे पयले आमी ट्रायल पळोवचे पडटा सो त्या कॉन्सेप्ट धरून अश्विनाक आमी एक बॅक सपोर्ट करन सी कोणी एकलो युवक उद्यमी जाल्यार ताका एक सपोर्ट जाय बॅक बोन जाय पाटी सकंड कितले इम्पॉर्टंट म्हणजे एक मनशाक करता पाटी सकंड ना म्हणल्यार मनीस ना सो तशेंच हांगा एका कोणी एक युवक उद्यमी जावन कन्वर्ट जावंक एका नॉलेज आसचे एका व्यक्तीची गरज आसा सो त्या रितीन अश्विना फाटल्यान हांव रावलो सो लास्ट इयर येत हांगास इंटरव्यू जाताना हांव चड उलोवलो आसलो मस्त बरे टॉक्स आसले बट ह्या पोटी हांव ताका सोडचें कित्याक ही इज एक्सपिरियन्स नाव एक कर ताका तो कळला फस्ट करता ताका मस्त कवजणी आसले येयल्ले बट आतां ना आतां टोटली कॉन्फिडन्सान उलयता आसा फुल हे रीत आमी आमच्या युथांक एक बिझनेसमॅन जावन कन्वर्ट करचे आसले फस्टाक फाटल्यान रावन सपोर्ट दिवचे मागीर तांकां सोडीचे आमी सो आपापीत हांव कशें अश्विनाक अश्विनान एकल्याक करीत इट्स अ चेन लायक सो ते उद्देशान आमी आतां उद्यमी क्रिएट करचे बरी अश्विनाक पार्टीक सपोर्ट दिवनच एकलो जाय जे सपोर्ट म्हणल्यार बरी कोणी एकल्याक सो तशें आमी सपोर्ट दिवन म्हणल्यार बरी अश्विनाक रावले आमी तशें गेल्या त्या वर्सा आमी पणसाचें फेस्त आयोजन करताना त्या वर्सा परिस्थिती कशी आसली म्हळ्यार मोव चड प्रोक्यूर जाल्ले फॉर एग्जाम्पल म्हजें एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार नियरली 2.5 टन मसूर मोव जाल्ले सो ते मार्केट करचें कशें डायरेक्ट मार्केट केल्यार बरें प्रॉफीट चड नाल्यार शॉपांक कशें दिल्यार कश्ट आसा सो त्या खातीर त्या चिंतपान एक चिंता पाटयले रवनाडे सांगलें सो तशें केल्यार जायत कोण ना गेल्या त्या वर्सा जालें बरें गेल्या त्या वर्सा आयिल्ले थोडे वेंडर्स थोडे यूथ तांकांय आमी स्टॉलां दिल्लीं युवा जनांकी स्टॉलां दिल्लीं तांचे बिझनेस प्रमोट करूंक तांकांय बारी खुशी जाल्यात आनी थोडे म्हणाले फॉर एग्जाम्पल मॅडम तेरसो एकलो यूथ ताची एक इंडस्ट्री आशिल्ली तो शॉपांक घालतालो ताचे प्रोडक्ट मार्जीन उणें मेळटालें ताका ताणें एका प्रोग्रामांत ताचे स्टॉल घाल्ले बरें बिझनेस जालो तो म्हणलो अशें एक्सपोंत आमकां मस्त हेल्प जाता आमच्या समुदायाचो वचोंक पुरो या इतर समुदाय आमचे पब्लीक मस्त सपोर्ट करता आमचे ब्रँड थंय प्रमोट जाता त्या खातीर ह्या वर्सा आमी हे पटी आमी चड येया आमच्या प्रोग्रामाक म्हूण वेंडर्सांक चड आपोवनात आनी फोन केला गेल्या वर्सा बरें जालें हे पटी गेल्या वर्सा एक 8-9 आशिल्ले वेंडर्स तशें यूथ वेंडर्स हे पटी 20-30 मसर पावल्यात ती आमकां गेल्या त्या वर्साचे पणसा फेस्त यशस्वी जाला म्हणल्यार सो इशारो दिता आमकां म्हळ्यार तुमचे प्रकार एक वाडोवन येवच्या पयले म्हळ्यार वाडोवंकूच एक मेट म्हूण सांगितलें कालाक म्हळ्यार ताका रिजन हेच तुमी आतां येदोळ सांगलें अश्विनान गेल्या वर्सा आयिल्ले आनी ताच्या चड लोकांनी ह्या फावटी इंट्रस्ट काण गेला तांच्या प्रमोशनाक आदल्या वर्सा ते सांगचे जाल्यार फस्टाक एक्चुअली बॅक हिस्ट्री आसा जाल्यार फस्टाक येवंकूच आयकुनात एक्चुअली वेंडर्स येवंकूच आयकुनात बिकॉज नवो अश्विन म्हणजे ब्रँड नवे पयला काही परब नवे त्या अश्विन इल्लो अपसेट जाल्लो इल्ले स्टार्टिंगान दिल्ले हांव ना म्हूण सांगत बट आमी काले केले ओस कांय जायना आमी सांगलें ओस कांय जायना जाता सी बिझनेस म्हणटा इट्स अ प्रॉफीट एंड लॉस ऑलवेज आसचे दोनी कॉयनाचे दोन सायड म्हणल्यार बरी तशें आमी पुश कर ओस कांय जायना म्हूण सांगून मुखार गेल्लो सांगल्यार पात्यान कोण येना म्हूण सांगलो वेंडर फस्ट दिसाचे एक 3 वरां जायचे जाल्यार तो फोन कर सांगता सर नाळे आमगे स्टॉल सिगबोद निम्मल्ली सांगून सो दॅट इज द सक्सेस एक्चुअली सो कोण जायना इल्लाप निम्मल्ली तुमचे ते जायना सर सेल मेळनात आमकां जायना तर तुमचे नवे न्ही तशें सांगलो म्हणून दुसरे कडेन गेले स्टॉल काडनाक येता आसा दॅट इज द ते इव्हेंटाचे एक सक्सेस आतां तुमकां एक थोडे सवाल एक कॉमनली एक सवाल देता तुमकां अंतुकाले फायदो आसा म्हणून या आनी एक सवाल आतां आजकाल तुमी एका सेंटर आतां आमचे पेंटेचे एक केंद्र बिंदू हॉलांत इतले व्हड रितीन 3 दीस आयोजन करते आसात अशें म्हणटा आसतना वेंडर्स कितले आसल्यार तुमकां करसा न्ही हाच्या फाटल्यान तुमकां कोण सपोर्ट आसा या तुमकां कांय फायदो आसा तूं पयल्यान एक आमी सगळे ग्रोथ जावच्याक म्हळ्यार रोहनाचे बिझनेस आसा आमी एक ल्हान उद्यम चलोवन आसा इतर आमचे युवजनूय उद्यम चलोवन आसात सो अशेल्या प्रोग्रामा मुखांतर आमची उद्यम एक शोकेस करच्याक लोकांच्या पांया तळ पावोवच्याक आमचे प्रोडक्ट मार्केट करच्याक एक आमचो उद्देश ताच्या सांगाताच आमचे रयत आसात सबार जण जावं पुरो खंयची बेळी हें करतात पणस या ड्रॅगन फ्रूट तशेले तांकां एक मार्केट करचो एक प्रमुख उद्देश आमचो ताच्या उपरांत आमकां सांगात सबार जाणांचो लाभला कित्याक म्हळ्यार हांव खंडीत हांचें नांव सांगच्याक खुशी व्हरता सर मायकल डिसोजा सर आतां प्रस्तुत दुबय गांवांत ते पुत्तूरचे सो आमी हर एक फावटी तांचे कडेन चर्चा करची आनी तांचे काली पाठिंबो काली उतरांनी आसाना आमी एक फोन करता सर अशें प्रोग्राम आसा दोन या 1 दिसांनी ताची वॉट्सअप मेसेज येवन आसता चेक रेडी जाला येवच्या हप्त्यान वचून काण घे
सो तसलो पाठिंबो आमच्या समुदायांत एक आसा मनशाक बारी एक खुशी भोगता आमकां. बरें म्हळ्यार मला दिसता मायकल डिसोजा तसले व्यक्ती आमच्या मध्ये असल्यार खंडीत जावन आमकां एक पाठीचो कोणो असले बरेच ते मस्त शेतांक ते पाठिंबो दिवन आसात. आतां ह्या कार्याक तुमी एक मार्केटींग कशें केलें? मार्केटींग लायक आतां लोकांक कळा जेन्ना की आतां हें फंड्स ऑफ फेस्त आसा, तुमी लोकांक कशें पावल्यात? ओके, पयल्यान आमचे दैज वर्ल्ड TV आमचो संस्थो खंडीत तांचो पयलो व्हडलो पाठिंबो तांचो आमकां वॉल्टर सर, स्टॅनी सर, प्रवीण तावरो तांचो व्हडलो पाठिंबो म्हळ्यार तांच्या माध्यमा मुखांतर आमकां एक व्हडली पब्लिसिटी दिल्या. दुसऱ्यान आमी आयस्वॅमाचे प्रोडक्ट हांव सांगून रावन आमी वायसीएस आनी आयस्वॅमाचे प्रोडक्ट, सो आमचे ते आयस्वॅमाचे सर्कल डायसिजान काम करतनासचे आमच्या DSSच्या मंगळूर तशेंच उडपीच्या कोणशांनी आसचे इगर्जेचे युवजन 16 जाणांची आमकां वळख आसा, नेटवर्क आसा. सो तांच्या मुखांतर ही खबर बारी वेगान येता. तशेंच इतर माध्यमां आसूंक आतां पयलींच्या काळाचे आतां आमी हें करूंक जायना, आतां न्यूजपेपर आसात तेय एक लेवलाची मार्केटींग या न्यूज हे जातात. तशेंच आतां इंस्टाग्राम, फेसबुकार आमची विविध माध्यमां आसात, रिल्स, कंटेंट क्रिएटर, तांच्या मुखांतर एक मार्केट करच्याक आमकां आदार मेळ्ळा. त्या विचारांत आमी जणांक सांगाता हाडच्याक तशेंच विविध संघटना आसूंक पुरो, आयस्वॅम आसूंक पुरो या कॅथोलीक सभा आसूंक पुरो या तशेंच सबार संघटना आसात. तशेंच आमचे धर्मीक मुखेली आमकां मस्त संगात दिता पाद्र्या सिस्टम सबार पाठिंबो तांणी गेल्या वर्सा तांणी दिल्लो जावंक पुरो, तांच्या संस्थे मुखांतर जावंक पुरो, तांच्या माध्यमा मुखांतर. फॉर एक्झाम्पल आमचे कार्मेल किरण मिडिया तेय आमकां गेल्या वर्साय तांणी प्रमोशना मस्त संगात दिला, ह्या फावटी तांणी संगात बसयला. तशें जाताना आमकां ते पब्लिसिटी कांय लोकांक जमो करच्याक या आमचे माध्यमां ते पब्लिसिटी करच्याक, प्रचार करच्याक कांय व्हड आमकां त्रास म्हूण भोगोवना ह्या कार्यान गेल्या वर्सा. आणि स्पेशली हातून सांगत जाल्यार आमच्या गोळी बापांचे सपोर्ट खंडीत जाण. आमी लास्ट टायम येतना मेळ्ळे गोळी बापांक, तांणी एक आमकां एक काल बुस्टींग वर्ड्स म्हणटात पळय, एक 90 कोण एकलो चेडो एकलो आमचो भाऊ कोण एकलो कालमनी एक समथींग न्यू करूंक बैसारला आमी सांगल्यार तांकां एक मेळोन एक 2 मिनटां 5 मिनटां उलयल्यार पावता. ताचे काल म्हणटात कॉन्फिडन्स लेवल नेक्स्ट लेवलाक बूस्ट जाता. सो सेम थिंग पळय अश्विनाक आमी वचून गोळयोवपाक मेळटाना जे कितें तांणी सांगलें तांचें विजन काल दिलां. आतां हांगात न्ही हाचे नेक्स्ट लेवल काल तुमी करी जें म्हणल्यार ऑलरेडी सांगलां आनी ताचे वयर आतां वर्क जाता आसा बिकॉज तल एक बूस्ट मेळटना आसा पळय आनी ते नेक्स्ट लेवलांत आमकां एक बरें. आतां म्हळ्यार तुमकां लोकांक पावोंक चड त्रास जावना तर आनी विशेश जावना. आजकाल आमचे मदें सगळो संवसार आमच्या हातांत आसा, इंस्टाग्राम ह्या सोशल मिडिया कितें म्हणटा हांव, आनी जायते हाचे संबंदीत रिल्स विडियोज आमी पळयल्ले आसात. विशेश जावन आतां आमी एक वडोले एक लास्ट इयराचे विज्युअलायज प्ले केले आनी तुमी ते ह्या पुटी एक ते पोद केला पळय ताका प्रमोशनाक बहुशा मस्त प्राजोत द्रेसा, वानील वेगस आनी मनेस्त मॅक्सिम मोनिस हांणी सांगाता मेळून एक बरें पोद कंपोजिशन केलां. त्या देखून बहुशा लोकांक ते चड आवडलां आनी पावलां. तुमी आतां सांगले बरी आमच्या गवळी बापांचो मस्त पाठिंबो असो म्हूण ताणें सांगलें आसा. आमच्या गवळी बापान एक बरें मागलो एक ल्हानशे व्हिडिओ क्लिप आमचे मदें आसा. ह्या कार्याक बरें मागून तांणी आमकां बरे विशेष धाडल्यात, तो आतां आमी हांगासर प्ले करता, तुमी पळया. मोगाच्यानो याच जुनाच्या 12, 13 आणि 14 तारखेर शुक्रारा, शनिवारा, आयतारा बेंदूरच्या सान सेबॅस्टियन हॉलांत पणसा फेस्त हे मांडून हाडलां. हायजिनिक्स पंगडान आमचे युवजण हातूंत सांगाता येवन वावुरतात. सर्व धर्माच्या आनी सर्व तराच्या लोकांक थंयसर आपोवणे दिते आसात. आमी तुमकां आपयता आमच्या सागोडेकारांक, आमच्या रैतांक तांणी कितें तयार केल्लें आसा, भुंयत उपजयल्लें आसा ताची वळख दिवंक, विविध तराच्या पणसांची वळख दवरूंक आनी आमच्या गांवांत तसले पणस आमी उपजोवच्याक पळय हें एक प्रेरण. तुमी येया, तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक, तुमच्या कुटुंबाच्यांक, शेजारच्यांक आपोवन हाडया. पणसा फेस्तांत वांटो घेवन थोडे पणस घराय वरीचय आनी थोडी भिकणां घालन नवे पणसाचे झाडां करन आमच्या गांवांत नव्यो रुची हाडीचे म्हणून हांव तुमकां विनंती करतां. तुमकां आमच्या युवा जाणांक बरें मागता आनी तुमकां समेस्तांक हाचेतान फायदो लाभूं दी म्हणून आशेता. పిల్లకాయ పరుపా పిల్లకాయ పరుపా పల్లెకుట్ల డుండు పిల్లకాయ పరుపా కొన్సా ఫేస్ట్ गोळी बापाचे व्हिडिओ क्लिप आमी हांगासर पळयले आनी गोळी बापांनी बेसांवाय दिल्यांत आनी बरें आमकां करूंक पुशअप दिल्लें आसा. बरें,
आनी एक हांगासर तुमच्या हर एका जे कितें क्लिप्स आसा तातूंत थोडे कडेन तुमी पोंड्स ऑफ फेस्त म्हूण नांव दवरलां, थोडे कडेन पेलाकाई परबा म्हूण दवरलां आनी थोडे पटी तुमी हलासू मेळा म्हूण नांव दवरलां. हाचो उद्देश कितें? मंगळूर म्हणसो गांवांत सबार भास उलोवचो लोक आसा. सो त्या सक्कडी भास उलोवच्या सक्कडी वर्गाच्या लोकांक पावच्या उद्देशान आमी हें नांव दवरलां. आनी आमचे खरी असो उद्देश खाली एका भास उलोवच्या या एका समुदायाच्या लोकांक पावचे न्ही. आमी कितें दोरे आसात ते उतरवून सगळ्या समुदायाच्या या सगळ्या भास उलोवच्या लोकां वट्टूक आमी काम करन या तांकां सांगात हाडचें. हाचे मुखांतर एक शांत समाधानाचे समाज बांदून हाडच्या इराद्यांनी आमी मुखार वचून आसा. म्हळ्यार तशे विविध भासे मुखांतर आमी तांच्या हाका पावल्यांतर कितें पब्लिसिटी या तांच्या काळजाक आमी लागल्यांतर खंडीत लोक येता आनी तो उद्देश दवरून आमी विविध भाशेची नांवां आमी दवरलेलीं आसा. आनी एक तुमकां सांगचें जाल्यार ते पेलाकाई म्हणचे आसा पळय, जनरली तुमी पळया मस्त कडेन जातात जाले खरेकले न्हिदोरचें नांव हलासू मेळत म्हणून सगळ्या कर्नाटकान काही जाल्यार पळया हलासू मेळत म्हणून दवरचे ते सून आज मुसर कोडयाळान ते जातात 10-15 कडेन जातात. हलासू मेळातून पळयतात तुमी के. सो तशें लास्ट इयर अश्विनान आमी डिस्कस करतना काले समथींग करिया समथींग काले नोवे दिया म्हणटाना लोकांना आतां कशें विचारचें पणस जाय जाल्यार आमी पेलाकाय बोर्ड आमी विचारचें आनी एकल्यार पणस जाय गी म्हणून. सो तशें आमी ते कॉन्सेप्ट आनी एक कॉन्सेप्ट वर्कआउट केल्ले. देखून ताच्या सांगात आमी कुडला म्हणले सर वयले कुडला पेलाकाई परबा फेस्त. तूं हांगा येन तुका फेस्त म्हणून सांगून इनिशियल आमचें नांव हालसो हब्बा म्हणून आसलें. म्हळ्यार मैसूर एक नांव आसलें. सो ताच्या प्रमाण रोहन म्हणालो आमी खंय एक कडेन रेस्टॉरंटान बसून आसतना रोहन म्हणालो ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಿಂಡ ಎಂಚ म्हणलो ಪೆಲಕಾಯಿ दवरल्यार कशें ते रप्पा कॅच जाता ताच्या तर कुडला म्हणून दी कामणे एक ऍड जालें. सो तशें तें पेलाकाई म्हणल्यार हांव दवरलें रावनाचें. म्हळ्यार आमचें एक फेस्त एका धर्माक सीमीत या समुदायाक सीमीत न्हय सगळ्यांकी. आनी तूं येदोळ सांगलें बरी कोडयाळांत जे कितें भासो आसात आमी इतल्यो भासो उलयता ती खंयचे एका धर्माक सीमीत जाल्ले भासो न्हय खंडे जावन. खालाक म्हळ्यार आमी यो जाणा आमी तुळू उलयता, आमी तुळू नाडचें म्हणून आमकां आपयतात या आमी घरांत कोंकणी उलयता या कन्नडा उलयता कितें जावन दी तुमचें तें कॉन्सेप्ट बरें आसा तिनी बसांनी समजावचें बरी. आनी थंयसर कार्य जाता आसतना तुमचे जे कितें अनाउन्समेंट्स या कितें आसा ते खंयच्या भासांनी चलतात? आमी सगळी भासांनी करता. तुळवेंती, कोंकणींती, कन्नडांती, मॅक्झिमम तुळू यूज करता आमी आनी कन्नडा मॅक्झिमम तुळू आनी कन्नडा. कित्याक म्हळ्यार आमचे वेंडर्स दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टांत येतात त्या दाळा तांकां आमचे तुळू अर्थ जायना थोडी त्या खातीर कन्नडाय वापरचें पडटा. आतां तुवें वेंडर्स म्हणून सांगलें तुमी वेंडर्सांक कशें रीच जाल्यात? कालाक म्हळ्यार तुवें आतां थोडे टायप्स सांगले पणसांत आनी त्या पणसांच्या तळींत एक एक नांवां आसात ती गांवची नांवां आसात. तुमी आतां त्या वेंडरांक कशें रीच जावचें? एक्चुली हांव मोवाचे कृषी विशयांत ट्रेनिंग दिता हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कृषी इलाके तोटगारिके इलाके. सो तांचो पाठिंबो आसा आमकां ह्या प्रोग्रामाक. तांच्या मुखांतर आमकां विविध गांवांनी आसचे रयत प्रत्येक रितीन रयत तांचे आमकां कॉन्टॅक्ट्स या नेटवर्क ताच्या फाटल्यान आमी एक 6 म्हयन्याचो वावर केला गेल्या त्या वर्सा. ताच्या उपरांत आमी विविध गांवांनी रावन विविध एक्सपोंक येता. कृषी मेळा तशेले इव्हेंट आसूंक पुरो, मिलेट फेस्टिवल तशेले इव्हेंट आसूंक पुरो या गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान ऑर्गनायज करचे सबार बेंगलोरांत, धारवाडांत, हुबळींत, मैसूरांत सबार गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगांत कर्नाटक राज्य सरकाराच्या फंडिंगांत सबार कार्य जातात. त्या कार्यांक आमी गेल्ले ते दाळा आमी थंय ते पळोवन कितें म्हळ्यार देश सुत्ती नोडू कोश ओदी नोडू म्हणून कन्नडा सांगणी आसा. केदाळ आमी गांव भोंवता त्या दाळ आमकां नॉलेज मेळटा. केदाळ आमी बूक पेपर वाचता त्या दाळ नॉलेज मेळटा. आनी नॉलेज म्हणली सुकी मासली बांदून हाडिल्ल्या पेपरांत ती आसा. हर एका संगतींनी आमकां अनुभव मेळटा, लिसांव मेळटा, शिकोवंक मेळटा. बरें. आतां रोहन तुमी एक बिजी मनीस आनी आज ह्या दिसांनी म्हाका दिसता कांय तकली करपूंक पुसोत ना म्हणून कालाक म्हळ्यार हांवें उदोळ सांगलें आमी चडावत एकाच भाशेच्या आतां क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी कोंकणी फिल्म म्हणून ती चिंता येता. पूण म्हाका केदाळ हांवें आयकलें की आतां गजा क्रिकेटर्स जे कितें चलते आसा मुवी त्या एका मुवीच्या फाटल्यान आमचो एक समुदायाचो एक व्यक्तीन प्रोड्युसर जावन पाठिंबो दिलो म्हळ्यार एक व्हड चिंता. ह्या इतल्या बिजी शेड्युला मदें तुमी हांगा कशें पावल्यात?
ओके सिनेमा इंडस्ट्री म्हणजे कसं पडलं इट्स डिफरंट म्हणजे ॲक्च्युली स्पोर्ट्सवेअर इंडस्ट्री ॲक्च्युली आसलो बट हे ॲक्च्युली ते जावन आयले न्ही सिनेमा सच सांगायचं जाल्यार हांगासर हे सिनेमा खंय कडेन रावूल येतले सिनेमा ॲक्च्युली हांव सो मेन प्रोड्युसर हांव सह निर्मापक म्हणल्यार बरी सो प्रज्वल म्हणलो मेन असो खंय कडेन रावले सिनेमा ॲक्च्युली थोड्या कारणाक लागून फिनान्शियल कारण न्ही थोड्या कारणाक लागून रावले ते कॅरी जावना ॲक्च्युली सो ताका तो मनीस दुबयंत असो प्रोड्युसर असो मेन आसलो तो माझा जेम्स मेंडोन्स आसा तांकां वचून मेळ्ळो तो इल्ले हातून शेशे जाला काले करचे कळना ते सांगून पुरा तशें मनीस जेम्स मेंडोन्सान सांगलें तुका एक मनशाचें नांव सांगता तूं ताका वचून मेळ तो खंय म्हणे ओके म्हूण सांगल्यार खंय म्हणे जायत मागीरचें म्हाका कांय दिसना म्हूण सांगलें तशें तो येवन म्हाका मेळ्ळो हांगा म्हजे कडेन ताणें एक्सप्लेन केलें अशें सांगून बट एक्चुअली हांव इंट्रस्टेड नासलो बिकॉज सिनेमा इंडस्ट्री म्हणल्यार कशें म्हणून आमकां कळीत आसा बट तातूंत एक सब्जेक्ट असलें क्रिकेट म्हणलें आमकां क्रिकेटाक सोडून दिवंक जायना कित्याक ते कालगी एक बांद आसा आमच्या आनी क्रिकेटा मदें आदीं क्रिकेट म्हणून येताना आमचे कालगी एक जी वडला बरें जाता आमचे सो तशें जाल्ल्यान मागीर चिंतलें वडना म्हणजे स्पोर्ट्सवेअर इंडस्ट्री म्हाका ब्रँडींग जाता एका सायडींतल्यान आमकां एक कॉन्टॅक्ट जाता बिल्ड जाता जायत पळया कशें एक चिंतेन आसतना आयला कंटिन्यू करया म्हूण सांगून तशें ते इंतान अर्दे तावन हांव मागीर कॅरी केले ते टेक ओवर केले ते सो आतां देवाच्या दयेन सगळ्यांच्या आनी लोकांच्या सपोर्टांनी मस्त बरें जाता मध्ये एक पणसा फेस्त आणि त्याची पब्लिसिटी अशी जाल्यार ताच्या फाटल्यान आमचे युवजन आसात ताच्या फाटल्यान आमचे युवजनांचे ऐस्वैमांत येळिल्ल्या युवजनांचे पंगड आसा या पणसा फेस्ताक सांग पुरो या मुवीच्या कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका एक तुमी सांगलें आतां आज तुमी दोग मात मुखार दिसते आसात पणसा फेस्ताच्या फाटल्यान मुखार आसचे आतां पणसा फेस्त तुमी इतलो व्हड मट्टान चलयता म्हणटा आसतना हे एका इगर्जीक संबंधित जाल्यार त्या फिरगसगार असतात ह्या एका वार्ड्याक जाल्यार ते वार्ड्यागार असतात पूण तुमचे ओपन टू ऑल पॉलिसी तुमच्या फाटल्यान कोण पुरो आसात टीम कितले आसा तुमचे कित्याक म्हळ्यार आमी आतां एक कार्य करतना जण मॅन पॉवर मस्त जाय ऑर्गनायझिंगाक आयडिया दिवंक पुरा आमी कशें आसा म्हळ्यार एका इगर्जेच्या लोकां बरी आसा हांगा रोहन आसा हांव आसा ताचे उपरांत आमच्या गटाक असो रियॉन मोनीस आसा तो आतां वारडो प्रेसिडेंट मोगार्नड वारडोचो वारडो प्रेसिडेंट जावन नेमक जाला ताचे उपरांत शेल्डन क्रास तो MC जॅक्सन पक्षिकेरे जेसन मोगार्नड विवन कॉर्डेल आमचे माडान तेरतांव दिशाल उजिरतांव विलोना तशें सबार युवा जन ऑल्विन मेंडोन्सा कुलशेखर तावन आनी केविन मेंडोन्सा तशें सबार युवा जनांचे सर्कल आमकां तांचो पाठिंबो आसा आनी सगळीं सांगाता मेळून एक गांवांत आसात एक कोणशार आसात पूण आमी सगळीं फोनार या वॉट्सअप ग्रुपार सांगाता मेळटा आनी कितें आमचे तावन आयडियास येतात ते आयडिया दितात ताच्या मुखांतर हें कार्य हाचे येवजन पुरा मुखारून येता बरें आतां तुमी एवढो फ्रुट्सा विशयांत उलयले नेगे आतां इतले वेरायटी फ्रुट्स एक्झिबिशन ऑर सेल्स आसूंक पुरो म्हणून आतां हांगासर दुसरें कांय माहेत मेळचें तसलें कांय आसा की ह्या कार्यांत ना खाली तुमचें फ्रुट्स एक्झिबिशन वय आमी ह्या वर्सा अशें एक चिंता पटयलां की पणसाच्या बेळ्या विशयांत कृशी विशयांत ताचें वॅल्यू एडिशन म्हळ्यार पणसा तावन कितें उप उत्पन्न आमी करयेत कितें बिझनेस ताचे तावन करूंक जाता कितें पक्वाना करूंक त्या विशयांत एक माहेत कार्यागार विशयांत आमी एक चिंता पाटयलां ते एक ताचे कितें येवजन चलतेत आसा लोकांक आयिल्ल्या लोकांक इल्ली माहेत दिवच्याक आनी तांकां इल्ले थोड्या विशयांत कितें एज्युकेट करच्याक शिक्षीत करच्याक आमी प्रयत्न करना आसा आतां इन्फॉर्मेशन आवटूक दुसरें कांय मनोरंजन कांय आसा कितें वय शुक्राराच्या दीस सह्याद्री कॉलेजीची भुरगीं आयिल्ल्या लोकांक एक्टिविटीज कंडक्ट स्पॉट गेम्स तशें एक्टिविटी चलोवन व्हरतात आनी आयताराच्या दिसा आमच्या साय एलोशियस कॉलेजीची स्टुडंट्स ती कॉम्पिटिशन चलोवन व्हरतात ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसता ताच्या उपरांत आयिल्ल्या लोकांक विविध पणसा रिलेटेड क्विज आसूंक पुरो या पणसा रिलेटेड गेम्स आसूंक पुरो जावंक पुरो गिरायकांचे भिकणां सोलची आसूंक पुरो या ती शेडां हें करन कितें ताचे हांव गेम्स करचे पूण सुकूलचे ते गेल्या वर्साय केल्ले आनी ह्या वर्सा इल्ले दुसऱ्याच वेगवेगळ्या चिंतन आमी चलोवन व्हरच्याक आमी चिंता पाटयला म्हणल्यार मेन इंटेंशन केल्यान सांगलें लोकांक एंगेज करून दवरचें सांगून ते जनरली सोशल मिडियान व्हायरल जावचे पूण न्ही ते काले कितें करता पळय आमी ते मात्र तशें लोकांक एंगेज करून दवरया म्हूण सांगून डिफरंट एक्टिविटीज आमी प्लॅन केला थंयसर ओके ते बरें चिंता तर म्हळ्यार एक पॅकेजीन पुरो तीन म्हळ्यार पॅकेज म्हळ्यार एंट्री टिकेट ना थोडे घेता मोती गायला असो बरो त्या देखून तुमकां परत हांव उलो दिता ह्याच म्हयन्याच्या 12, 13 आनी 14 तारखेक
ह्याच हप्त्यांत म्हणजे परवा शुक्रारा सोनवारा आणि आयतारा बेंदूरच्या सेंट सेबेस्टियन जुबली हॉलांत ऑडिटोरियमांत एक व्हड दबाज्याचें फेस्त पणसा फेस्त आमी हांगासर आसा केला त्या देखून तुमी आजच अशें चिंती नाकात की आमी लास्ट दीस आयतारा येता म्हणून गेल्या वर्सा तशें चिंतिल्लें की मुस्ताणांनी पूण लास्ट आयतारा दीस येताना लास्ट पणस सोडण्याची बिकणाय मेळोना पुरा आयतारा मात्र नाही संजेर 5 वरांक येताना काही येना पणस सुतना ते फर्स्ट डेत संजेर 5 वरांक येताना पणस सुतना ते देखून कितले विग्गी येतात पळय तितले विग्गी मेळटा बिकॉज ह्या सड सांगला आमी बट स्टील गुर्तना लोकांचे खेळ कशें आसता म्हणून आमकां कळना ते गेले त्या वर्सा कशें जाल्लें म्हळ्यार सोनवारा प्रोग्राम आसलें आयतारा आसलें शुक्राराच्या सोवाराक पणस पावले ते बेंदूरचो लोक पुरा थंय 7:30 तावन येवंक सुरू केलें आमचे प्रवीण सर आसा दैजी वर्ल्डाचे तांणी एक व्हिडिओ करून घाली ती व्हिडिओ पळोवन आमकां तांबडे पणस जाय म्हणून सादारण कालदो वांटो पणस शुक्राराच्या 9 वरां भितर मुग जाला दुसऱ्या दिसाक दोनपार एक अडेज तीन जाताना सादारण मुगदोन आयलो मागीर थंय बंटवड स्पर्शकला मंदिरांत एक मेळा जावन आसलो त्या वेंडारान थंय तावन पणस हाडले दुसऱ्या दिसाक तेय 4 वरां जाताना मुग जाल्यात आनी आयिल्लो सबार लोक अशें म्हणून आसलो हांवें आयकलां पणस सोडया बिकणां सोडया पणसाच्या सारक कांडाल्यार पुरो मुग जाता कोण वय 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 बरें आतां तुमकां हाच्या फाटल्यान जायते पाठिंबो मेळ्ळा काल्याक म्हळ्यार एक अश्विन आनी रोहनान ह्या पणसा फेस्ता विशयांत लोकांक पावली रीत म्हाका भोव आवडली एक जावंक पुरो आमच्या गोळी बाप्पान एक बरो संदेश दिला आमच्या जायत्या राजकीय मुखेल्यांनी संदेश दिल्यात हाच्याकी चड जावन आमच्या आतांच्या कोडयाळच्या डीसीन एक बरी मेसेज दिवन विशस आमकां दिल्ले आसा आनी हांचे एक ल्हानशें क्लिप हांगासर आमी आतां प्ले करता तुमी पळोवन येया ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ 12, 13, 14 ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 12, 13, 14ರಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಕಿಸಾನ್ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜುಬಿಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತರ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಚಾಚಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು MSME ಕಡೆ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬ ಪಲೆಕುಡ್ಲಡುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬ बरें आमच्या जिल्ल्याडಳಿತतावन बरो पाठिंबो मेळ्ळा आनी भोवशा डीसी आयल्यार येवंक पुरो न्ही येता म्हूण सांगला तुमच्या प्रकार कोण पुरो एक्सपेक्टेड येवचे आसात तुम्ही इनवायट सगळ्यांक केला डीसीन येता म्हूण डीसीन कमिशनरान येता म्हूण बसयला आमकां ताचे उपरांत तोटगारिके इलाकेचे जॉयंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे कृषी इलाकेचे जॉयंट डायरेक्टर तशेंच वार्ता इलाकेचे असिस्टंट डायरेक्टर तशेंच इतर आमच्या MPनी येता म्हणून सांगला आमकां तशेंच विविध समाजाच्या विविध मुखेल्यांनी आमकां तांचे येणें बसयलां आनी तांचो पाठिंबो केदाळे आसा म्हणून आमकां बसयलां हर एका वेवस्थेकी आमच्या MPन आसूंक पुरो विविध आमच्या समुदायाच्या मुखेल्यांनी आसूंक पुरो इतर ऑफिसर्सांनी जावंक पुरो तांचो पाठिंबो हर एका संगतींनी आमकां बसयला आता ह्या पुटी तुमी ह्या पुढच्या पणसा फेस्तांत विशेष जावन खंयची पुरो स्टॉल आसा केल्यान खंयची पुरो वेरायटी आसा पयल्यान आमी हे पटी गेले त्या वर्सा पणस इल्ले उणें पडले कितें लोक सांगता कार्य बरें जालां मस्त लोक आयला आनी कितें उणें पडलां आमकां गत्त आसा आमकां खबर आसा ताची त्या खातीर ह्या वर्सा पणस जायपुरते लोकांक मेळच्याक आमी हे पटी येवजन केला गेल्या त्या वर्सा 1-2 स्टॉल आसली हे पटी आमी एक लगभग 4 ते 5 स्टॉलां आमी येवजन केलां जावंक पुरो विविध गांवची आनी आमच्या गांवचे पणसची स्टॉल येवजिल्यांत तशेंच फ्रुट्साची हांवें ऑर्डर सांगिल्ले बरी थंयचे ते गॅलरी येता ताच्या उपरांत आमी प्रोडक्ट्स येता म्हळ्यार पणसांतावन केल्ली प्रोडक्ट वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कितें येता हॉलांत
ते येतात. ताचे उपरांत मागीर विविध ल्हान ल्हान उद्यमां चलोवची युवजनाची स्टॉलां येतात, इतर उद्यमां येतात. तशेंच गेल्या त्या वर्सा लोकांचे एक आमी आयकूंक पडलें की पणसाचे चड विविध म्हळ्यार ड्रेसाची स्टॉलां चड आसली म्हूण सांगून एक आयकूंक मेळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार ते आमी पॉझिटिव्हली कान घेवचें पडटा, कित्याक लोकांच्या पसंदे प्रमाणे आमी आयोजन करचें पडटा. त्या खातीर हे फावटी आमी कितें ड्रेसाची स्टॉलां आमी मस्त मस्त उणी केल्यांत. कोणाक गरज आसा तसल्यांक लिमिटेड दिल्यांत. ताचे उपरांत सडावत पणसाक, पणसाच्या उप उत्पन्नांक, तशेंच विविध इतर उत्पन्नांक आमी ल्हान ल्हान उद्यम चलोवच्यांक आमच्या कृशी रिलेटेड कितें उत्पन्न आसा तांकांय आमी सडावत करून अवकाश करून दिला. ताचे उपरांत फूड कोर्टांत आमची पणसातावन करचे आपोळ गरयो आसूं पुरो मांडस तशेले इतर कितें लायव्ह कुकींग हें आसा तांकां आमी अवकाश करून दिला ह्या वर्सा. आनी ह्या वर्सा आमी आनी एक मॅट मुखार वचून आमच्या युवा जनांक या शिकच्या भुरग्यांक, हॉटेल मॅनेजमेंट शिकच्या भुरग्यांक तांकां इल्ले उद्यमांत इंट्रस्ट येवून दी ह्या पणसाच्या तरावळ खाणां थंय एक नवें चिंतप येवून दी म्हणल्या उद्देशान सरोश कॉलेज, निट्टे ग्रुपाची सरोश कॉलेज आसा तांचे कडेन तोय मॉडर्न कप युनिट ट्रस्टचो एनिमेटर तांचो सर संतोष म्हणून सांगून. सो तांचे मुखांतर तांचे तावन एक स्टुडंट्स तावन लायव्ह फूड कावंटर हॉटेल मॅनेजमेंट स्टुडंट्साचे तांणी आमकां पाठिंबो बसयला आनी तांणी येदोळ पणस शिंदून गरे काडन ताचे तांव कितें उत्पन्न करियेत त्या विशयान तांच्या फूड सायन्सा प्रकार तांणी एक चिंता पटयला आनी तांचें येणें आसतलें तें एक फावटी इल्लें स्पेशल एट्रॅक्शन जावंक पावतलें म्हणली म्हजी एक चिंता. ऑलमोस्ट पणस फूड फेस्ट म्हणल्यार तशें केल्यार मात इल्लें सक्सेस जालाक म्हळ्यार आतां आमकां येवचे कार्याक येवचे पुरो पणस लावर आसना, पूण पणस एक आमकां मेन प्रोडक्ट. ताच्या उपरांत आंबे आसात जाय थोडे. आतां आंब्याचे रामनगर डिस्ट्रिक्टात हांव न्हू आंबे सृजन म्हणून एकलो रैत आसा तो आमकां वळखीचो मस्त आनी ताच्या आंब्याच्या तोटांत पिकल्ले ऑर्गॅनिक आंबे. आतां सडावत आमी कितें म्हळ्यार आतां सोबार फोनां येतात. गेले ते यशस्वी प्रांत सोबार एक दिसाक 150-200 फोनां येतात स्टॉल बेग स्टॉल. ताका आमी सांगचे न्ही वेंडरा अल्वा ट्रेडरा अथवा फार्मरा म्हूण. फार्मर म्हणटात ते धाड RTC धाडा तांच्या DDक फोन करून विचारचे आमी. सो ते सांगतात कन्फर्म करतात. आमी रैतांक चड अवकाश दिला खंयच्या फळ वस्तूंच्या आमचो चड अवकाश करून दिला. ते बरें आसा चिंता नातल्यार काल जाता म्हूण सांगल्यार आतां कोणी एकलो ट्रेडर येवन कोणाचे खंय जाल्ले आंबे हाडना हांगासन ताका एक इकूंक एक स्टॉल मेळ्ळो. कितें म्हळ्यार रैतांनी लास्ट इयर काल सांगला तांतो न्हू. आतां फॉर एग्जांपल अंगडीत एक आंबो 200 रुपयाक मेळटा आसा. आमी फर्स्ट टाइम करतना आमकां कळना आमकां हांगा 220 सेल करते आसात. अंगडीन 200 रुपयाक मेळटा हांगा 220 मेळटा म्हणटा ते जस्टीस कितले जाता म्हणल्यार ना. सो कृषी एक आमच्या पणसा फेस्ताक येता म्हणटा भायर 200 मेळटा हांगा एक 10 रुपया उण्याक मेळाचे हांगा येवच्या लोकांक. चड मॉल दिवन काणकोण ताका दुसऱ्या कडेन वचचें येता न्हय फ्रुट्स मार्केट हांगा येचें म्हणल्यार काल इंटेन्शन आसा उद्देश ना गरज ना थंयसर येवचें. सो त्या इंटेन्शनान ह्या फावटी पर्टिक्युलरली त्या विशयान आमी रेटा विशयान आमी करेक्ट उलयले ह्या फावटी. एक्चुअली जे कितें मार्केट प्रायस आसा ताचेर उण्याक मेळचे लोकांक म्हळ्यार ताकाय लाभ जाय हाकाय लाभ जाय दोगांय विन विन सिच्युएशनांत येजे म्हूण सांगून ते एक फावटी आमी उलयले. आनी एक प्रमुख चिंता म्हज्या मतीक आयिल्लें आतां थोड्यांक आतां आमी पळयल्ले कृशी बॅकग्रावंडाचे आमकां आमी खंय आतां वचून खंयचे फ्रूट खायल्यार तें फ्रूट कशें जाता म्हणल्यार आमकां एक रेज सुरू जाता. ते देखून पणस ओट्टुकू पणसाची झाडां आसा गी आतां प्रकृतीक काले म्हणी बेनिफीट जावचे तुमचे थंय आसा गी. बरें सवाल विचारलें तुवें. कितें म्हळ्यार अनुभवान उलोवचें गेल्या त्या वर्साच्या नर्सरीची स्टॉलां आसात आनी गेल्या त्या वर्सा म्हाका आमचो नेत्रावती नर्सरी म्हज्याच गांवांच्या लागींत बरी मारत लागीं आमच्या सूर्यकुमार म्हणले कडेन आमच्या इगर्जे कडेच बरी मार ताचे हें आसा शॉप नर्सरी आसा आनी तांणी म्हाका म्हणलें आनी एकलो वेंडर पुत्तूर तावन येयलो ग्रीनलँड नर्सरीचो. तांणी म्हणलें कार्य वर्सा येत आमी विचारलें म्हाका क्युरियस कितलीं झाडां सेल जाली. तो म्हणालो 2,500 सगळीं झाडां सकट झाडां ओवरऑल 2,500 म्हणून म्हणटा पूण म्हळ्यार दोगांयचे काउंट हांवें टोटल केलें 2,800 झाडां सेल जालीं खंय. ओके 2,800 झाडांत अशीं तशीं म्हळ्यार एक 500 झाडां येल्लीं जूं जालीं म्हूण चिंतया. कितले रूख झाडां व्हड जालीं, कितलें ऑक्सिजन गेलें आमच्या एनवायरमेंटाक, कितले आमी ह्या कार्या मुखांतर आमच्या प्रकृतीक कितले कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले बरें जालें, कितलें ऑक्सिजन क्रिएट जालें. सो ते एक म्हाका मस्त दादोसकाय दिवंक शकली संगत गेल्या त्या वर्साच्या पणसा फेस्तान. म्हळ्यार सबार लोकांनी पणसाची सडावत पणसाची झाडां केल्यात आनी म्हाका मेळिल्ले मनीस म्हणटात हे पटी पणसाची झाडां येतात गी पोर हांवें येल्ले
पूण हे सादारण जड व्हड जाला आनी पयशे दिवन येल्ली खंडीत जडां ती लायतात ताचे वांसयतात कित्याक म्हळ्यार खंयचे धर्मार्थ मेळटा ताका वॅल्यू आसना म्हाका कोत्ता कित्याक म्हळ्यार आमी वनमहोत्सव करता आयचो मात जडां दिता ती धर्मार्थ दिता ती वर्ण खंय दवरतात वस्तुरंबोलच्या पात्राडे दवरतात कित्याक आमी पळयल्ले तेंतू जुनांत आमी डिसेंबरान कॅरल्साक येताना थोड्या घरांनी पळयता आमी जडां तेंतू वस्तुरंबोलच्या पात्राच्या इड्यान दवरली तशी इंद आसतात ती लावन आसनात खंयचे संगती आमकां धर्माक मेळटा थोडे फावटी त्यो ससार जावंक पावतात हांगा लोक जडां व्हरतात पयशे दिवन व्हरतात ती लायतात आनी ताच्यो पोस्ट करतात आनी फळां आनी फुलां वस्तू दिवनश्यो झाडां आसात पळय ती लोकांक केदाळ एक एक्सायटमेंट आसता केदाळा मेळटा घेवन आतां पणसाचें पयलें कशें आसलें म्हळ्यार पयलें गांवांत आमच्या आबांनी पुरा भिकणां ओंपून दवरून थंय ते झाड रूख जावन एक 15 लगे 10 वर्सां गेल्यांत एक फळ वचोंक रुखाक पूण आतां लेटेस्ट झाडां कशीं आसात म्हळ्यार ते कांय इंजेक्ट न्ही ती झाडांत तशींच तांणी केल्यांत की 1 या 2-3 वर्सां भितर फळ जाता हायब्रीड झाडां म्हण तांकां म्हणटात आनी तसली झाडां खंडी जावन मेळटीत कोण ना मेळटात गेल्या त्या वर्साय मेळ्ळ्यांत ह्या वर्साय मेळटात आनी गेल्या वर्सा गेल्ले कडेन पळयलां कार्यांक पुरा थोड्यांच्या घरा इतल्याच थोड झाडां ती पणस आंबे पुरा जातात वय 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 आनी गेल्या वर्सा जडां येल्ली ह्या वर्सा थोडी फोटो धाडतात आसात म्हळ्यार तांतू कडगी आयल्यात मात्र ते फोटो धाडनासात गेल्या वर्साच्या पणसा फेस्ताची जडां म्हणून पूण काले जावन दी रोहन आनी अश्विन तुमचो उद्देश भोव बरो आसा ह्या फेस्तांच्या नांवांत प्रकृतेक आमी काले म्हणी दिजे आमी आजकाल हांवें उडोल सुरवातेक तुमकां सांगलें आसा घराक 10 रूख 5 रूख म्हणले बरी आसले पणसा रूख आज गांवांत एकय मेळसो भारी अप्रूप जाला आनी आमी चिंतया एक रूख व्हड जावन फळ दिवन सकाळचें जाल्यार ताका कितलीं वर्सां ताचें पोशण आसा या ताका कितलीं वर्सां ती लागतात पूण तो कातरूंक आमकां फकत थोडेच कारण आबरो एक कारण बेस्ट एक वायर गेला की या हांगा रोड एक्सटेंड करूंक हा की हांगा घर बांदूंक हा की आनी कालें करूंक हा की म्हणून पूण एक आतां ताणें सांगलें बरी 2,500 झाडांत 500 झाडांत वचून दीत कितले आमी प्रकृतेक दिल्ले बरे जाता त्या देखून कोणाक पुरा साद आसा ह्या कार्याक आयिल्ल्यांक झाडांक आनी जाता तुमी झाडां व्हरा खाली पणस घरे आमी वेल्यार पावना या थोडे पटी म्हाका एक सवय कालें आसा म्हळ्यार हांवें झाडां हाडच्या की चड ताचे थंय आतां कितें फ्रूट मेळटा पळय तें हाडन त्याच बियेन घरा करूंक जाता की पळोवचें म्हळ्यार म्हाका अर्जंट ना फ्रूट मेळोंक आतां हांवें लायिल्ले थोडे आंब्याचे हांवें बॉम्बेतावन एक 10 आंबे हाडिल्ले 1 किलो 2017 हाडिल्ले आतां येवच्या वर्सा 10 वर्सां जातात तो रूख एक 7, 8, 10, 12 फीट गेला पूण आंबो जाल्ले दिसना पूण कांय बेजार आयना सुकणी येवन बसतात आनी आमकां प्रकृती काले मेळटा की म्हणून तसले चिंतापी आमी आठवयेत कोण म्हाका बघता बरें आनी मस्त उलयल्या आमी मस्त संदेश पावलो परत तुमकां सांगता 12, 13 आनी 14 तारीख 12, 13 आनी 14 एक गाडी फुरसोत करन आमी बेंदूरच्या हॉलाक या थंयसर पणसा फेस्त कार्यान दबाजान चलोवन आसतलें असो हाका आमी रोहनाक सांगात आस अश्विनाक आनी सगळ्या पंगडाक आमी एक पाठिंबो दिल्ले बरी जाता आनी आमकां एक 4 गरयोगी ह्या पातोळ्योगी बिटणागी कालमणेक मेळटीत आनी ताचे सांगाता एक इल्लो टायमी पावसाचो टायमी आमकां स्पेंड करूंक अवकाश मेळटा आनी एक कितेंय नवें साव आमकां पळोवंक मेळटलें आनी फकत मॉलांक आमी वचचें एक दीस फुरसोत करना हाकाय या अशें म्हणटे आसा आनी सांगात आस मनेस्त ह्या कार्याक येवन तुमच्या फेस्ता विशयांत आमकां मायेत करून दिल्ल्याक मनेस्त रोहन मंजूर आनी अश्विन बोरीमार तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या फेस्ताक आमी जैत मागता तुमचे जे कितें तुमी आतां योजन केलां ह्या पटी तुमी एक्सपेक्ट केला की चडच जातले आनी ते बऱ्यान जावन दी कितें सडसण जायनासतना सगळें फेस्तां गम्मत 3 दीस जावन दीत जाय तितले पणस मेळोवन दीत पणस खाली जाल्यार भिकणां मेळोवन दीत ताचे तावन एक पार्किंग करूंक जागो मेळना ते पयल्यांत योजन करा पार्किंग बेंदूर ग्राउंडात आसतले 1.5 लाखाच्यान चड लोक आयलो आमी चड म्हणून नंबर कळना पण 1.5 लाखाच्यान चड लोक आयलो 2 दिसांनी सो ह्या पोटी ताचे रिजल्ट डबल जायत पण एक्सपेक्टेशन आनी ह्या वर्सा आमी 3 दीस दवरला कश्ट जावचे नाकात वेळार येवन दी म्हणून सांगून तशें म्हण अकरेच्या गडये खातीर राखून रावनाकात आनी पार्किंगाचे तुमी सांगले बरी इगर्जे भितर जागो आसा पूण नातल्यार इल्ले कशे म्हणून बसा मुखारच रावतात आदल्या फावटी बलमाटा कडेन रावन सोलून आयले कितें जावन दी तुमकां बरें मागता आसा आनी फेस्त दबाजेक जावन दी जायते लोक हांगासर येवचे बरें जावन दी सगळ्यांक असो फायदो मेळोवन दी परत सांगता 12, 13 आनी 14 तारीख ह्याच हप्त्याची ह्याच म्हयन्याची जुनाची आमी सक्कड मेळया बेंदूर हॉलांत एक दीस येवन वचचें म्हणून ना
कारकोळ आत्तूर एक फेस्त आसा 3 दीस असले 5 दीस तशें तुमकां 3 दीस एक व्हड फेस्त दीस परत तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता आसा आनी काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्याक तुमी पाठिंबो दितात हें कार्य तुमी पळयतात ह्या कार्याची फाटली व्हिडियोज तुमकां फाल्यां परवा युट्यूबार मेळटा तुमी ती दुसऱ्यांक धाडटात त्या देखून जायत्यांक ह्या कार्या विशयान जायती माहिती मेळटा त्या देखून दायज वर्ल्ड 24/7 काल आज आनी फाल्यां कार्य पळयल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव एल्सन परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी कोडयाळ्यान चलच्या ह्या दबाजीक पणसा फेस्ताक बरें मागता देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां